24 जुलयाक एक एबडक्शन जाल्लें. तेतूंक संजीव कुडचडकर म्हणटा ताका एबडक्ट केल्लो. तेजी बायलेन एक्स बायलेन एबडक्ट केल्लो अलॉंग वीथ 2 जाण तेगे एकॉम्प्लिसान यूज करून. सो ह्या केसीक आमी कितें केलां इज दॅट विदीन 3.5 वरांक भितर पयलीं आमी रेस्क्यू केल्लो संजीव कुडचडकराक फ्रॉम कारवार. आनी अलॉंग वीथ दॅट आमी ताका दोगांयकी अरेस्ट केल्ले. बायल आसली ती एब्सकॉन्डिंग आसली. आज आमी टीम लावन सगळे सर्वेलन्स करून आज कारवार नियर तेंगे डिस्ट्रिक्ट गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आसा पळय थंय ताका एप्रिहेंड केलें. आनी जो थर्ड आनी फायनल मेन एक्यूज आसलो पळय ताका आमी ती बायल आसली पळय ताका आमी अरेस्ट केलें. हांगा 2-3 दीस जाल्ली आमची टीम कारवार आसली तिका सोदपाक. रिमांड फाल्यां जातलें. अजुनी फूल मोटीव आमकां कळना. बट आतां इन्वेस्टिगेशन फाल्यां रिमांड घेवन आमी मुखार जशें चलतलें तशें कळटलें. टोटल कितले अरेस्ट जाले आतां पासून? टोटल 3 जाण अरेस्ट जाले. तेजी नांवां? तेजी एक्स वायफ आसा पळय ती मारिया लुइजा फेर्नांडीस. आनी 2 एकॉम्प्लीस आसले पळय. एक आसा तो नसीर बिन मकसूद आनी दुसरो आसलो पळय सौदागर.